Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे दोघूय सध्या मतदारसंघाच्या प्री इलेक्शन भोंवडेर आसात. ब्रेस्तारा तानावडे कुमारजुव्या गेल्लो. कार्यकर्त्यांच्यो गाठी भेटी जाल्यो. तिकेट मडकयकार काय सिद्धेशाक म्हूण सध्या चर्चा. कार्यक्रम सुरू जालोच तोच कोफुसावान. हाच्यानंतर आमच्या कुंभारजुवा मतदारसंघाचे आमदार श्री पांडुरंग मोडकेकर भाऊ हांकां विनंती करता की ताणें एक दोन शब्द सांगचे. भाऊ उलोवच्या पयलीं आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सिद्धेश नायक उलोवपाक सोदता. आजच्या या कुंभारजुवा मतदारसंघाच्या भेटीक आयिल्ले आमचे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडेजी, आम्ही भारतीय जनता पक्ष फक्त इलेक्शन असले की लोकांच्या घरांनी आम्ही वचना. आम्ही 5 वर्सां इलेक्शन जाल्यानंतर दुसरे सेशन परत लोकांच्या घरांनी वचपाक आमी लोकांक त्रास करपाक आमी लोकांच्या घरांनी वतात आणि 5 वर्सां आमी लोकां कडेन संपर्कान आसतात. वर्साचें इलेक्शन जातलें त्या इलेक्शनाक ह्या आमच्या माणकुल्या गोंयांत परत भाजपचो झेंडो हो आमी. सिद्धेशाचे उलोवन जातकच मडकयकार उलयलो. लोक खंय अफवा पातळयतात तो उबो रावपाचोच. पार्टींतल्याच लोकां वयल्यान शिटकावणी. माझ्या बाबतीत खुबशे अफवा ह्या मतदारसंघात मुद्दाम करून काही लोक उठयतात. ते म्हटल्यार आपले स्वार्थी हेतून. थोड्यांक अशें दिसता जो पर्यंत भाऊ मडकयकर आसा तो पर्यंत आपल्याला कांय गाळ शिकपाचें ना. त्या खातीर भाऊ कशें तरी जितो आसतना सुद्दां भाऊ मेलो अशें अफवा उठोवपाचो प्रयत्न काही लोकांनी आमी ज्या वेळार हॉस्पिटलांत आशिल्लो त्या वेळार प्रयत्न केले. भाऊ एक फावट इलेक्शन एक वेळ रावचे ना अश्यो बी अफवा उठयता. त्या खातीर हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगपाक सोदतां हांव निवडणुकेक रावतलो. आतां आमचे सदानंद भाई आनी भारतीय जनता पक्षान ठरोवपाचें की भारतीय जनता पक्षाक हांवूच आमदार जाय काय नाका हें तेंच्यांनी ठरोवप. त्या खातीर म्हाजो पूर्णपणे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचेर आनी भारतीय जनता पक्षातल्या सगळ्या गोंयच्या नेत्यांचेर म्हाजो विश्वास आसा. इतर पक्षांनी जी बरबत करून चल्ल्या ती आमच्या पक्षान चलपाक दिवंक जायना. हो म्हाजो मनीस आनी म्हाजे कार्यकर्ते अशें जावंक दिवंक जायना. सगळे आमी भारतीय जनता पक्षाचेच कार्यकर्ते. सगळे जे काम करतले ते भारतीय जनता पक्षा खातीरच करतले अशी एक हवा तयार जावपाक जाय. आमी ज्या व्यक्तीचे कार्यकर्ते त्या व्यक्तीच्यो घोशणा घेवपाच्यो अशें जावंक जायना. तशी हे सुरवात आमच्या पक्षान करूं नये. कारण मागीर हे आमचेच जे मनीस आसता तेच आमच्या निदानान सोडपाचो प्रयत्न करता आनी पक्ष एके सायडीक सोंपता. तानावडे म्हणटा पक्षान खंय कार्यकर्ते फुडारी फरक ना. सर ह्या हेका पळयत जाल्यार जय जयकार चडसो सिद्धेशाचो दिसता. आमदारूय आसा तशें कांय ना. ते प्रत्येक सगळ्यांचोच हें करता तशें कांय ना. मलकरूय हिंगा दिसती पडना. आय डोंट नो कारण तेजे कडेन जबाबदारी कितें आहा ती म्हाकाय खबर ना. कारण तशें सिद्धेश हांगा जिल्हा पंचायतीचो सदस्य आसा. चंदन आमचो मंडळाचो अध्यक्ष आसा. जेचेर जबाबदारी आसा तो मनीस सगळे जाण आसात. सर आमदारान म्हणलां की आय विल कॉन्टेस्ट. इट्स डिसिजन ऑफ बरोबर. इट इज अ डेमोक्रेसी. फाल्यां चंदनूय म्हणटालो आपल्याक, महिमा सांगतले आपल्याक, ती महिला अध्यक्ष आपल्याक. प्रत्येकाक अधिकार आसा. आमी कोणाक कॉन्टेस्ट करपाक नाका पण आमी सांगना. आमी म्हणटात की एकदां इलेक्शनाचो प्रोसिजर पूर्ण जालो की मागीर एक कॅन्डिडेट जालो की ज्या फाटल्यान सगळ्यांनी उबे रावूंक जाय. पण हिंगा तुमचे 3 जाण दिसता. सिद्धेश आसा, मडकयकर, रोहन आहा. आनी आय डोंट नो. तुका म्हणलें हांवें पळय आमचो पार्टीचो एक प्रोसिजर आसा. त्या प्रोसिजराच्या आदारांतल्यान आमचो कॅन्डिडेट फायनल जाता. आनी म्हजो आजचो दौरो आसा तो अजिबात तिकेटी फायनल करपाचोय ना. सिद्धेश मडकयकर दोगूय एकाच गाडयेन आमी बसून आयले आनी हांवूय आसलो बरोबर. त्यामुळे आमचे भितर डिफरन्स कांय ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.